नमस्कार. हांव स्वप्नेश शर्लेकर, गोयचो आवाज. आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी पॉवर मिनिस्टर बाब निलेश काब्रालाच्या हांवें 2 इंटरव्यू पळयले. एका इंटरव्यूआन तो आपूण एज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर उत्तर दिता आनी दुसऱ्या इंटरव्यूआन आपूण एज अ पॉवर मिनिस्टर उत्तर दिता. तर पयलीं आमी पॉवर मिनिस्ट्री घेवया. बाब निलेश काब्राल ह्या दिसांनी फक्त तमनार करीत आसता. तो परत परत तमनाराचे अशे बेनिफिट्स आहा, तशे बेनिफिट्स आहा, हो फायदो जातलो, तो फायदो जातलो करून सांगीत आसता. टू एन एक्सटेंट इवन सायक्लोनाक लागून जे लायट पावर्स फेलियर्स जाल्लेले, इंटरप्शन्स जाल्लेले, तेजेर सुद्दां तमनारूच करतालो. तर आयज सकाळी जेन्ना आमची लायट गेली, म्हाका दिसलें हांवें डायरेक्टली तमनाराची लायन ओडलेली बरी दिसता म्हणून. हांव इतलो इम्प्रेस जालो पॉवर मिनिस्टराचे सेलिंग स्किलाचेर. तर ताका एक सजेशन दिवपाक सोदता. तुका जर तमनार इतलेच आवडटा, इतले बरेशे दिसता, जाल्यार गोंया भायरूय तेंचे खूब प्रोजेक्ट्स चल्लेले आहा. तूं हे राजकारण बीन सोडून तांकां सेल्स एक्झिक्युटीव म्हणून जॉयन जा. बरे चान्स स्कोप खूब आहा तुका अशें दिसता म्हाका. मुद्द्याचेर येतलो जाल्यार जर तुका दिसता रिसंटली जर पीक कॅपॅसिटी येयल्लेली, पीक लोड गोवा गव्हर्मेंटाक इलेक्ट्रिसिटीचो पीक लोड जर रिसंटली येयला, जाल्यार जेन्ना न्यू डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीन येता गोंयान, तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फायल कित्याक धाडटात? तर कबडांनी दवरपाक आनी दोळे धापून एप्रुवल दिवपाक. सांग मरे तुज्या ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाचेर जो सीएम बसला आणि टीसीपी मिनिस्ट्रीन जो डेप्युटी सीएम बसला, तांकां सांग न्हू आपल्या कडेन इलेक्ट्रिसिटीची कॅपॅसिटी ना, तुम्ही आनूक एडिशनल प्रोजेक्ट्स, हेवी ड्युटी प्रोजेक्ट्स हाडू नाका म्हणून गोंयान. तेन्ना कितें? तेन्ना मागीर पर्संटेज याद येता, प्रोजेक्ट एप्रुवलाच्या फाटल्यान जी पर्संटेज येता ती याद येता. तेन्ना याद येयना आमचे कडेन कॅपॅसिटी ना म्हणून. आमचे कडेन बेजीक जे युटिलिटीज जाय, खंयचोय प्रोजेक्ट गोंयान हाडटले जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर दोनूय डेफिशियंट आहा. गोवा इज ऑलरेडी अ डेफिशियंट, वॉटर डेफिशियंट स्टेट दॅट इज लॉंग डिक्लेअर्ड. आनी आतां तूं स्वताच्या तोंडान सांगता आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी दिवप, आमचो पीक लोड अचीव जाल्लो आहा म्हणून. मागीर ऑन वॉट बेजीस तुमी न्यू प्रोजेक्ट्स हाडटात? एप्रुवल्स कित्याक दितात? सोलर पॉलिसी खंय पावली तुमची? काडा न्हू नोटिफिकेशन, दिया सबसिडीज, सारखे फोर्स करा लोकांक सोलरार वचपाक. बायपोलर्स मिटर बसया, एक्सेस जनरेशन जाता, गव्हर्मेंटाक दितले ते, म्हणल्यार गव्हर्मेंट सेल इट लेटर ऑन. पूण ना, थंयसर तुमची तकली धरची ना, तरी तुमकां तमनारूच जाय. आयज जो कालचो एक इंटरव्यू हांवें पळयल्लो पळय, तितून तुवें एक सारकें सांगलें आपल्याक काय कळना आनी ते इंजिनियर सांगता ते सत्य मानता तूं. वापर न्हू तकली, लोकांकडे उलय न्हू, आमकां विचार, आमी आहा न्हू इंजिनियर्स, विचार, आमी सांगता, नाल्यार आमी अरेंज करता तुमकां सब्जेक्ट मॅटर्स एक्सपर्ट. पूण ना, तुमी जे तुमच्या रेफरन्सान सयऱ्या धायऱ्यांक सपोर्टरांक जे नोकऱ्यो लायिल्ले फावर मारून किंवा पयशे खावन, तांकां विचार, तांकां कॉम्पिटन्स खंयची आसतली रे? तेंचे मॅरिट्स तरी आहा? फावर मारून नोकऱ्यो घेतला हेंच्यांनी. आता एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचे रिलेटेड जे तुवें स्टेटमेंट्स काडलेले तेजेर मातसो उजवाड घालया. तूं सांगता ते वांयगणे बिचाचेर जे दर्या वेळेर तेणी जे बांदला पळय शिमीट घालून सारके दर्यार मद्दी थंयसर वेळेर दर्या वेळेर, ते सांगता आपूण पळयतलो म्हणून. आनी तूं हो 25 तारखेक स्टेटमेंट काडटा. तुका 20 तारखेक हांवें स्वता कॉल करून सांगला वांयगणा बिचाचेर थंयसर शिमीट वत्ता कितें बांदपाक म्हणून सिदादे गोवा हॉटेलान. तुवें त्या दिसा म्हाका सांगलें आपूण पळयता म्हणून, आनी तूं 25 तारखेकूय सांगता आपूण पळयता म्हणून. 5 दीस कितें केले तर तुवें? 5 दीस केले कितें? आपूण स्वता मोडटलो. म्हाका एक उदाहरण दी, तुवें कितें मोडलां अजून पर्यंत? गोंयान कांयच इल्लिगल ना. इतले इनलिगॅलिटी करून बसल्यात मरे. CRZ स्वता इनलिगॅलिटी करीत आसता, परमीट करीत आसता. कितें मोडलां तुवें अजून पर्यंत? सांगता आपूण मोडटलो. फक्त 5 वर्सां सोंपासर खातें चेंज जालें काय मागीर तुका लागना ते?
बाब निलेश काब्राल, आमी आसा पळोवपाक तुका, तूं बेश्ट उठ सूट कसले स्टेटमेंट्स दिवन लोकांक मुर्खान काडूंक नाका, पिशांक पिपळ दाखोवनाकाय. बेश्टी स्वताची दिंड काडून घेतलो. आनी हांवें जे सजेशन दिलां तेजेर मातसो विचार कर. तमनार तुका बरो स्कोप आहा, तूं सेल्स एक्झिक्युटीव म्हणून थंय बेस्ट प्रोग्रेस करतलो. हांव स्वता इम्प्रेस जालो तुज्या पिचिंगाचेर. विचार कर. मागता देवा कडेन तुका बरी बुद्ध दिवं म्हणून. देव बरें करूं.